27 वर्सां जाली दिगंबर कामत मडगांवकारांक फटयता. फटीची आश्वासनां दिता भाजपाचो मडगांवचो उमेदवार बाबू आजगांवकारान आरोप केला. कब्रस्तानाच्या नांवान दिगंबर कामतान मुस्लीम भावांक फटयले. पूण हे फावट मडगांवकार निश्चितूच बदल घडयतले असो विश्वासूय ह्या वेळार बाबून उक्तायलो. आज त्याच्यावर भोवता ते गुंडा जे तलवारी घरान असलेले मनीस सकाळी त्याने त्याची बाय लायिल्ली वॉर्निंग दिताली बुलडोजर लायता त्याची बापायली जागा दिगंबर आल्या ही आमची जागा गव्हर्नमेंटाची. एक तर बाबू आसगांवकर धमकी दिवू शकता पण बाबू आसगांवकरान उतर दिलं त्यांना ही घरां सगळी लिगलायज करतलो हाऊस टॅक्स लायतलो म्हणून. ताणे 27 वर्सां खाली त्यांना आश्वासन दिली की आपण हाऊस टॅक्स दितलो बितलो म्हणून. काय दिवू ना. इलेक्शनां येता एक पाकिट दिता बिर्याणी खाता आणि ठोको म्हणटा. अशे रितीन 27 वर्सां मजा मारून गेल्लो हो मनीस. एका आमी सोडचे ना. गरीब लोक आज जागो जाला. सगळे जाणांनी ठरयला दिस टाइम चेंज. ह्या फाटी चेंज. ह्या फाटी त्यांचो MLA